येवकार सगळे गोंयकारां आमी आसा सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी कामरकण्या हे गांवां आयिल्ले आसा. सो आयज जो इश्यू आसा हे गांवचो तो म्हणजे म्हाजे फाटल्यान जे रस्त्याचे स्ट्रीट पोल्स आसा त्या स्ट्रीट पोल्सां ज्यो लायट जाय आशिल्ल्यो त्यो ना. हांगच्यान जर स्टार्ट केले ऑलमोस्ट सकयल 2-3 किलोमिटर ह्या पोलां लायटीच ना. जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता कितें? जो ढवळीकर म्हणटा सुदीन ढवळीकर तेगे दिसा आमी तोंड पळयता चड चलता तेगेले. जाल्यार आयज हांगा जी रस्त्याचे ज्यो लायटी ना तेजी तूं एक्शन कित्याक घेयना? डिपार्टमेंट कितें करता? हांगा लोकांक इतली त्रास जाता. रातचे ही एरिया आसा ती भितर आसा. तशेंच हांगा गवरेडे येता. लोकांक रातचे येता वयता तेन्ना त्रास जाता. फाल्यां कोणाक कितें जावपाक शकता. फाटल्या दिसा आमी पळयला तोल्ला एरिया एक गवरेड्यान अशेंच रस्त्यान वयता तेन्ना एकट्याचे अटॅक केलो, तो मेलो मनीस. सो फाल्यां हांगा कोणाक कितें जालें रिस्पॉन्सिबल कोण? रिस्पॉन्सिबल फक्त एकटो मनीस आसतलो तो म्हणजे सुदीन ढवळीकर. आयज तुमी म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा प्रशासन तुमच्या दारी, जाल्यार आयज लोकांक ज्यो बेजीक ज्यो गरज आसा त्यो कित्याक मेळना? व्हडले व्हडले इव्हेंटां तुमी कोट्यांनी पयशे मोडटा जाल्यार आयज ज्यो बारीकश्यो ज्यो बेजीक नेसेसिटी म्हणटा आमी लोकांक मेळपाक जायो त्यो आयज लोकांक ह्यो गांवांनी कित्याक मेळना? सो तसोच म्हाजे वांगडा आसा जे आमचे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमचो RGP प्रेसिडेंट गितेश बाब आसा. सो तोय आपले विचार सांगतलो. तर आता आमच्या शैलेश बाबान सांगले तुमकां की डेव्हलपमेंट फक्त सिटीनूच आमचे लोक रावता. आयज आमच्या गांवांनी जे खरे आमचे नीज गोंयकारां ते आमच्या गांवांनी रावता ते आयज इतले प्रॉब्लेम फेस करता. तेंच्या आयज खरे तांकां लायटीची गरज आहा हांगा. आनी तुमी जी आमचे लायटीची बिलां येता ते आमच्या लोकांक लायटीची बिलां दिता तेजेर तुमी जे आमचे स्ट्रीट लायटी आहा तेंची तुमी बिलां मारून तांकां दिता. पूण हांगा तांकां लोकांक लायटीच ना जाल्यार ते बिलां तेंच्यांनी भरपाक कित्याक जाय? ते तेंचे तुमच्या त्या बिलांचेर तुमी ह्यो स्ट्रीट लायटीचे ते युनिट्स कित्याक घालता? तशेंच ह्या लोकांक आजून खूब प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आमचे लोक ओगी रावल्या. जो पर्यंत ओगी रावता आमचे गोंयचे लोक हे सदांच थंड. जो पर्यंत ओगी रावता तो पर्यंत ओगी रावता. जेन्ना तांकां कळोन येतलें की आमकां जे हे त्रास जाता जेन्ना ते उठटले तेन्ना तुमचे कांय कितें धडगत आहा ती आमकां खबर ना. सो आमचो हांगसरलो दाबाचो एकटो आमचे कडेन आसा स्वप्नेश गांवकर, तोय सांगतलो तेजे विचार कितें आहा ते. स्वप्नेश. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज आमी हांगा आमगे कामरकण हे गांवां येयले कडेन आसा. थंय एक मोठो इश्यू जाले कडेन आसा की ते रस्त्यार एक मिनिमम अशें तशें एक 2 किलोमिटर 2 ते 2.5 किलोमिटर म्हणल्यार स्ट्रीट लायटी कांयच ना. स्ट्रीट लायटी नासले कारणान लोकांक रातची यो वच करपाक खूब त्रास जाता. कित्याक थंय मदीं आमगेली ही आतां जंगल एरिया. सो गोंयरेडे ना जाल्यार बाकी कसलीं जनावरां गाय धरा म्हशी धरा कितें त्यो आतां हे सायडीच्यान क्रॉस जाता. लोकांक स्ट्रीट लायटी नासल्या कारणान तेंगे असो त्यो मदीं येयले काय ना त्यो कळना आनी एक्सिडेंट जावपाक खूब चान्सीस आसा आनी खूब एक्सिडेंट जाल्लेले कडेन आसा. सो मातशें जे आतां आमगेले BJP आतां सरकार चल्लां ते आतां फकत उलयत आसा. आतां म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. हे कितें जाले कडेन आसा ते मातशें जे इश्यूज आहा ते हर एक टायमार ते म्हणटा की हे सारकें करता आमी ते सारकें केलां अशी उदरगत केल्या तशी उदरगत कांयच करूं ना उदरगत. फकत हांव BJP गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागता की तेंच्यांनी हे बारीक बारीक जे गांवाची लोकां तुमी यूज करून जी पळय वोटींग घेता तेंच्यांनी तुमी मातसो ते गांवाचे लोकांचेर बी कितें हें करपाक जाय. तेंचे बी चिंतपाक जाय मातशें. सो हांव तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें तें पळोवन घेवचें. आतां आमगेलो शिरोडेचो बाब तुमचे कडेन उलयतलो. जशें आतां स्वप्नेशान सगळें सांगलां कित्याक गव्हर्मेंट आमकां खंय तरी फटयता. कित्याक हांगचो आमदार आसा जो आमदार गणेश गांवकारान हे बारीक बारीक गजालीचेर आयज तेणें लक्ष दिवपाक जाय. आमकां दिसता ही बारीक गोश्ट म्हणून पूण पळोवपाक गेल्यार ही मोठी गोश्ट आसा. सो तुमकां फुडें दाखयता की कशी खांब्याचेर झाड चडल्या ती.
सो तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयला हो जो खांब्याचे कशी झाडां जी वयर चडल्या ती सो हांकां कांयच ज्यो स्ट्रीट लायट आसा त्यो ना सो मागता जो हांगचो लोकल MLA जो गणेश गांवकर बाबा मातशें लक्ष दी हे तुज्या मतदारसंघात हे कितें कितें जायें ना ते लक्ष दी कित्याक इलेक्शनाक तुमी सगळ्या भोंवता तशें इलेक्शन जालें जिखले तुमी 5 वर्सां खंय आसता ते कोणाक खबर आसना तशें हांगची लोकल जी बॉडी आसा पंचायत तेंचे कडेन मागता जे हांगचे पंच मेंबर आसा किंवा सरपंच पंचायत बॉडी कडेन मागता की गांवांत कितें ना कितें जायें तेजेर मातशें लक्ष दिया आनी लोकांक जे त्रास जाता ते खंय तरी बंद करा